साडी मॅडम चला आमकां मागीर कमेंट दी आमी वयता मागीर काम आमी हांगाच ना तूं मॅडम आज तुम्ही साईड इन्स्पेक्शन केलं डेव्हलपमेंटाचं रेनोव्हेशनाचं काम चालू आहे तुम्ही हो जो पार्क आसा हे दोन्ही गार्डन्स आसा हे खूप पयलींच्यान ऑनरेबल MLA पयलीं कावन्सिलर आसतनाय आमी खूब ट्राय केले पूण आतां RNSBच्या वतीन हे स्पेशली हे गार्डन आतां स्टार्ट जाता आनी ह्या गार्डनाचे तांणी सद्या कंपाऊंड जो वॉल आसा तो तांणी परतो रिबिल्ड करपाक इट वॉज इन अ व्हेरी बॅड स्टेट दॅट दे हॅव म्हणजे परतो रिबिल्डिंगाक घेतला. ह्या गार्डनाक एक पिरियड कॅरेक्टर आसा बिकॉज इट इज एन ओल्ड 1939 पार्क आसा सो तो पिरियड कॅरेक्टर मेंटेन करपा खातीर ते भायलो जरी ते लूक सारके सेम दवरतले भितरलेय कांय एलिमेंट्स ते तशेंच दवरतले आनी ताजेर ते दे वील बी डुईंग समथींग एल्स एक्झॅक्टली कितें दॅट वील बी इन द सेकंड फेज फर्स्ट ते फूल कंपाऊंड रिस्ट्रक्चरींग करून फेन्सिंग करून मागीर जे भितरलें काम आसा तें चालू जातलें पूण आमी तांकां इतलेंच सांगलां की जाता तितले म्हणजे लोकां युजर फ्रेंडली लोकांनी येवचें वॉकवेज तश्यो जाग्यार घालच्यो तशेंच व्हीलचॅर एक्सेस आसचो सगळे इट शूड बी अ व्हीलचॅर एक्सेस फ्रेंडली गार्डन ह्या दृश्टीनी वी वील बी वर्किंग ऑन दीस गार्डन फर्स्ट. मॅडम भितर फाउंटन खातीर कितें काम कितें करतलें न्ही फावंटन म्हणटा तो एक्चुली न्ही मॅनेज करपाक खुबदां चडसो चलना ते सगळे इश्यूज जाता मागीर ते बिकम्स अ ब्रिडींग ग्रावंड सो वी पर्सनली वूड लायक टू हॅव समथींग एल्स देर पूण इट इज अप टू देम वी वील ओनली बी गिवींग अवर सजेशन्स दे आर नॉट येट डिसायडेड एक्झॅक्टली वॉट इट वील गो देर मे बी समथींग क्रिएटीव लिटल बीट ऑफ वॉटर फ्लो वील बी देर ते गार्डन आनी उदक ना बरें दिसना सो मे बी एका ल्हान लेवलार मे बी सम वॉटर एक्टिविटी some kind of water body will be there. Exact तुमकां once we also sit with the architects कित्याक सोहन बांदेकर जे आसात सद्याक आतां they are in Goa. They are also working on the plans. So they are very thankful to the RNSB group because the entire Bandekar family has always been instrumental. Even initially they have done. So these two gardens also, since they are doing, we are very thankful. being done on the CSR, madam? Yes. This is a part of their CSR activity. Madam, fence बी वाडोवपाचे प्लॅन्स बी आसा कित्याक फॅन्स खंय टाकची आसा कोणाक भितर एंट्री एक्सेस मेळटा ताका लागून कंपाऊंड वॉल वील बी एज पर हाव इट वॉज पयलीं आनी ताज्या वयर आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की खंय तरी फेन्सिंग शीट एक ग्रीन शीट आसता पळय ऑन अ हायर लेवल सो दॅट द ऑब्जेक्टीव द ग्रीन स्पेस दिसपाकूय जाय आनी लोकांनी बेश्टेच एनक्रोच करून डर्टी करपाक जायना म्हणून ताज्या खातीर फेन्सिंग मातशें हाय आसता. मॅडम पाग हावतून जाय लोक बसतात इल्युमिनेशन ना हांगा ते सेक्युरिटी एक्सपेक्ट न्ही ऑल दीज फॅक्टर्स वील बी टेकन केअर ऑफ जेन्ना गार्डन करतले तेन्ना रायट फ्रॉम सेक्युरिटी टू वॉटर बारीक जे लोकांक जाय आसता उदकाचें प्रोविजन जावं इल्युमिनेशन तुमी म्हणटा तशें ऑल दॅट वील बी टेकन केअर ऑफ मे बी इवन वी आर इवन लुकींग एट CCTV कॅमेराज सो दॅट कितें इलिगल एक्टिविटीज जावच्यो न्ही ह्या सगळ्यो गोश्टी लक्षांत दवरूनच पार्काचें कितें तरी करता. बोथ द गार्डन कंप्लीट जाला. Yes, right now we are starting off with this. They have from the municipality we have given them both the permission for both the gardens, but we are starting off with this particular garden. Once this is done, then we will be deciding on the other. न्यू आयज तुम्ही साईड इन्स्पेक्शनाचो गार्डन गार्डन डेव्हलपची सांगू शकता. आयज आमी सायड इन्स्पेक्शन केला दोन्ही गार्डनाचे आनी इंडस्ट्रियलिस्ट नाना बांदेकरान हें गार्डन दोन्ही डेव्हलप करपाक येयलेले आसात ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेणें इनिशिएटीव घेयलो. हांव सगळ्या बिजनसकारांक बिजनस इंडस्ट्रियलिस्ट वास्कोकारांक सांगूंक सोदता की अशेंच तेमीन इनिशिएटीव घेवचो आनी आमचे वास्को डेव्हलप करचे आनी
कित्याक एक गार्डन पळय ओल्ड गार्डन हांव जातनी पयलीं म्हाका 80-90 इयर्स जाले आसा गार्डनाक आनी दोनूय गार्डन रस्त्या मदें स्वतंत्र मदें दोनूय गार्डन पयलीं बरी ब्युटिफूल गार्डन आतां मातशी ती रिपेराक येयले की आमच्या म्युनिसिपालिटीको फंड नासल्या कारणान आमकां ती हातीन घेवपा जायना कित्याक पयलीं आमकां ऑक्ट्रॉय येताले तेन्ना आमची म्युनिसिपालिटी बरी चलताली आतां आमकां म्युनिसिपालिटी मातशी आमची कॉलेज सॅलरी वेरी घालपा येना कॉलेज जालेले आसा देखून हे मेंटेनन्स आमी हेका सुवर्णा बांदेकाराक दिलेले आसा अंडर CSF फंड हें तो ते सगळे भाशेन तो भितर गार्डन भायल्यान आतां तेणें पयलीं कंपाउंड वॉल डेवलप करपाक गेला मागीर भितरूय करतलो आनी आमी सगळे ते रेजोल्युशन तेका घेवन दिला दोनूय गार्डनांची आमची सगळे कावन्सिलरान सपोर्ट आहा तेका आनी आमचे सिटी कावन्सिलर सेमी सरकार बरें काम करता तसो आमचो वास्कोचो MLA राजीव सरकारूय बरें काम करता वास्कोन आतां जायते डेवलपमेंटूय जालां आसा आमी फ्रूट मार्केटूय बरी डेवलप केला तुमी चोयता आसतले तशेंच आमी एक ओल्ड मार्केट घायलो आमी गव्हर्नमेंटा भितर गेला हो तिसरो आमचो प्रोजेक्ट बरो जातलो इतलें म्हणून आमी सगळ्यांक इंडस्ट्रियलिस्ट आनी सगळ्या बिजनसमॅनाक सांगूंक करता की वास्को सपोर्ट करचो डेवलपमेंट करपाक आमचे डिवायडर आय तांकांय मातशें कोणें लक्ष बिजनस कोणें CSF फंड आमकां दिवचो आनी ते डेवलप जातलें म्हणून सांगलें त्यापासून तुमच्याकडे डेव्हलप करते पण त्याकडे इल्युमिनेशन पार्ट आसा बाकीचा वॉचमॅन